शिणीर बॉयज मोर्जी चॅम्प्स 24 खरंच बरो टोर्नामेंट घडयला। आज आमचे व्यासपीठा सगळे असले मान्यवर इंटरनॅशनल टोर्नामेंट जाल्ल्या बरें दिसला आणि ताका कांयच कमी दवरूंक ना। दीपक करता ते स्टेडियम घालता म्हणजे बसपा खातीर, पण ती एक सोय ना। बाकी म्हाका दिसता इंटरनॅशनल टोर्नामेंट म्हणपाक खंयच कमी ना। तर अशेंच टोर्नामेंट घडोवन आमच्या ह्या मोर्जेकारा खातीर टोर्नामेंट जाल्लो आसा, कारण एंटरटेनमेंट सगळो मोर्जेकारा सतत जाल्ला। पण मोर्जेची टीम एकच असली, पण बाकी सगळे भायले टिमी असले, भायले म्हटल्यार गोंयाचे आणि सिंधुदुर्गाचे। तर खरंच हो टोर्नामेंट बरो जाला आणि अशे टोर्नामेंट घडोवन हाडपाक आमचो सगळ्यांचो सहकार्य जावो आणि खोडी काडपाचें ना, कारण हो टोर्नामेंट ल्हान न्हू। तर अशे टोर्नामेंट घडयतले जाल्यार आमच्या भुरग्यांकय आमच्या भारताच्याच म्हटलें आता की स्फूर्ती मेळटली आणि आयोजन खरेंच बरें केलां म्हणून अशे टिमी किंवा आयोजकांक धन्यवाद म्हणटा। दिसा पावली धुर्वा वॉरियर्स पार्से, सेकंड दीस पावले सुपर 6 कवटनी आरोंदा, तिसरे दिसा पावले बांदेश्वर बांदा शिरोडा आणि आज पावली सगळ्यांची फेवरेट टीम आसा पळय ऑटोटेक पणजी। त्या टीमीचे नाव आसा बांदेश्वर बांदा। हो टुर्नामेंट बरो ऑर्गनायज केल्लो आसा आणि हो टुर्नामेंट आमी जितलो चॅम्पियन जालो आमी, ताका लागून आमकां बरें दिसता आसा। आणि ते म्हाका प्रायज सुद्दां मेळ्ळे, एक बेस्ट बॉलर मेळ्ळे आणि एक बरो फिल्डर म्हणून प्रायज मेळ्ळे, प्लस म्हाका एक मॅन ऑफ द मॅच ही ट्रॉफी मेळ्ळी। आणि असो फुडल्या वर्सा बी असोच जावपाचो आणि आमकां बी संदी दिवपाची सिंधुदुर्ग आनी गोवा, आणि अशेंच फुडाराक म्हणजे बरें करपाचें। अशें पयलीं तुमी केन्ना जिखलेल्यात गोंयान बी येवन अशें? हय, फाटल्या टायमार मांद्रेन जाल्लेले न्हू 5 लाखाची, ते आमी जिखलेलो। तेन्ना आमचें नांव चेंज आसलेलें, राजाराम वॉरियर्स आसलेलें। आणि फाटी आनी हालीं लास्ट टायम जालो एक 2 लाखाचो टुर्नामेंट हितून मांद्रेन, तेन्नाय आमी प्रायज मारले फर्स्ट। ताका लागून गोंयान टुर्नामेंटां चड करून व्हडले प्रायजाचे जाता आणि फायनल मारून जिखता तेन्ना आनीक मातशें बरें दिसता। आणि अशेंच जावपाचें आणि फुडाराक आमकां संदी दिवपाची खेळपाक। आसा ते बऱ्यांतली बरी परबी दितात, फायनलीक पावल्यात। तशेंच फायनलीक बरो स्पोर्टिंग स्पिरीट, बरो साजेसो खेळ दाखोवन ही जी चॅम्पियनशीप ट्रॉफी आसा ताच्या खातीर जी भिडंत आसा, तशेंच मोठे कॅश इनाम आसा ताच्या खातीर आज गोंयची टीम आणि